पेडणे पालिकेच्या नगराध्यक्ष पदार अश्विनी पालयेकर जाल्यार उपनगराध्यक्ष पदार शिवराम तुकोजी हांची बिनविरोध निवड जाल्या। उरिल्ली कामां सगळ्या नगरसेवकांक विश्वासात घेवन मुखार वतली म्हूण नव्यान निवडून आयिल्ली नगराध्यक्षा उलयल्या। आरडीएक्स ब्युरो रिपोर्ट। खरें म्हटलें जाल्यार अशें एकंदरीत पळयत जाल्यार आमच्या पेडणे म्युनिसिपल कावन्सिलेक इतिहास अशें म्हणूंक शकता, कारण आमी जेन्ना म्हणटात की महिलांक 33% आरक्षण हे माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी हांच्यांनी दिल्लेलें आसा आनी आमी हांगासर जेन्ना पळयतात तेन्ना अगदी म्हणजे ठरावीक काळ जो उरलेलो आसा आनी ह्या काळांत आमी एक अशा गृहिणीक अश्विनी पालयेकर जी फक्त आपल्या कलाच्या द्वारे प्रसिद्ध असली, पण आज आम्ही काउन्सिलान असे ठरयलेले आसा की अश्विनी पालयेकर ही एक काउन्सिलर, एक धडाडीची काउन्सिलर आसा आनी तेका जर आमी जर संधी दिली एक नगर अध्यक्षाची जाल्यार ती सुद्धा कायापलट करू शकता अशें आमच्या सगळ्यांच्या मनान हो विचार आसलो आनी निश्चितच तो विचार आज फलदायी रुपान तुमकां दिसता। हांव तुमच्या माध्यमांतून आनी सगळ्यांच्या उपस्थितीन हांव तिका खूप खूप शुभेच्छा दिता आनी तिचे कडेन मागता की ज्या पद्धतीन सगळ्या काउन्सिलरांनी आपले योगदान दिल्लेलं आसा आनी खास करून सगळ्या पेडण्याच्या लोकां खातीर न्याय मेळोवन दिलेले आसा आनी त्याच पद्धतीन ती सुद्धा पावल्यार पावल दवरून ही जी पद्धत जी आसा लोकांची सेवा करपाची ती निश्चितच ती आपली योगदान ही दितली आनी यशस्वी जावन दाखयतली इतलें हांव तुमकां सगळ्यांक ह्या सांगूंक सोदतां। त्याच बरोबर तिणी जो आत्तां जो सांगलेलो जे पद्धतीन सगळ्यांची साथ जाय ती साथ निश्चितच सगळ्या काउन्सिलर कडल्यान मेळटली आनी जी कामां आसा ती कंटिन्युअस प्रोसेस आसा। ह्या कामा बद्दल दुबाव ना, कारण ती सुद्धा तितलीच एक आपले कितें म्हणटात तशें एक इच्छा एक विजन घेवनूच हांगासर नगरसेविका जालेली आनी ती विजन घेवन सदतीत ती फुडें वयतली इतलें हांव एक तिच्या कडल्यान अपेक्षा करतां। खूब बरें दिसता, देवी भगवतीक नमन करता आनी सगळ्यांत पयलीं म्हाज्या वोटरांक थँक्यू म्हणटा, कित्याक तांकां लागूनूच आयज हांगासर येयल्लें आसा। मॅडम एकच विशय आता आम्ही पयलींचो टर्म जर पळयलो जाल्यार वेगवेगळी कामां सुरवात केलेली आसा, ती कामां फुडें व्हरपाचें कशें कितें तुमी प्रयोजन केल्लेलें आसा? हांव सगळे म्हाज्या वांगडी काउन्सिलरांक घेतले, सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेतले आनी फुडले कामाक सुरवात करतले। ही जी आयज जर तुमी अनअपोज आयिल्लेली आसा, सो तुमचे पयलीं कितें थरलेलें अशें कितें आसलेलें काय? तुमच्या भितर जे सगळे नगरसेवक आसा पळय तांच्या भितर तुमचे आमचे भितर थरलेलें कितले वर्सां खातीर किंवा कितल्या म्हयन्यां खातीर आसा? काय ना, आमी तशें वांटून घेतले। आतां जी कामां जी आसा पळय ती आतां खंयची फुडें करपाक तुमचें प्रयोजन आसा, खंयचे प्रायोरिटी दिवपाक सोदता? पयलें खंयचें मेजर काम खंयचें? मेजर आसा न्हू